आराधना तयार जाऊन आराधनाचे गीत गाऊया. आराधना नमना, आराधना नमरना. आराधना नमना, आराधना नमना. आराध्य घे अभिजात घे, आराधना नमना, आराधना नमना. आराधना नमना, आराध्य घे अभिषाद घे, आराधना नमना, आराधना नमना. करुणा सागर नीनागिये, आ करुणेया तोरलु नी बंदिये. करुणा सागर नीनागिये, आ करुणेया तोरलु नी बंदिये. ओ देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा, नमना नमना गुरु निनगे. आराधना नमना, आराधना नमना. आराध्य गे अभिचार गे, आराधना नमना, आराधना नमना. महिमा दीप्ति ನೀನಾಗಿಯೇ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तिಯು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, आराधना नमना, आराधना नमना. आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना, आराधना नमना. आराधना नमना, आराधना नमना. आराध्य गे अभिजात गे, आराधना नमना, आराधना नमना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
Bo pavitra sacramental asल्या आमच्या मुगाळाचे सो आयसो दीस आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुवें मुळाय जे कितें बावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें आज तुज्या उतरांचेर पातयेणी दवरनो तुज्या ह्या हजारपणाकाल आज आमी हजारपण हांगा आसा आमचे हजारपण तुजी कृपा तुजी बेसावां आमकां आज हांगासर येवंक तुवें फोव केलाय समाधानेन बळान सर्विज्ञानी वान आज ह्या आराधनांत तूं वांटेली आमकां केलाय या वेळा वखदां आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका वगलाप दिता आमी तुका महिमा दिता आज आमचे संगत राव आमचे थंय सदांच राव आमचे मध्ये इश्टाघात बांदूंक आदार दी तूं गवळी आनी हांव शेळी जावन तुजी उतरां सदांच म्हज्या जिवितांत उडास दवरनो तुजे थंय पातयेणी दवरनो म्हाका मागोवंक आदार दी जिवितांत विविध रितीचे कश्ट नश्ट येत आसतना आज तुजे समोर हांव आयलां म्हजें कश्ट हळू करूंक म्हजें दूख हळू करूंक तुजे तावन बुजवण घेवंक मोगळा सोम्या आमी तुजे मुखार आज सरपडून मागता आमचे कालते विनवण्यो अर्गां मागणी आमी घेवन आयल्या आज तुझ्या कृपे बेसावान पौड मोगळा वो पवित्र सक्रमेंतास चमचा जेसू तुका आमी नमान करता ये घडये तुका म्हजे प्राणां भेटोवंक फोव केल्ल्या हांव तुका अर्गां पाठयता म्हज्या मोमगाळा जेसू तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती आनी होगळाप जेसू म्हज्या धन्या तुवें दिल्ल्या सर कृपा देण्या खातीर हांव तुका ऋणी जावन आसा या संवसारी हांवें संतोषभरीत आसचें म्हूण तूं आशेताय हांव संपूर्ण संतोषभरीत जावच्याक तुजी खुशी पाळोवंक हांव आशेता सोम्या हो थोडो वेळ तुज्या मुखार भक्तीपणी करसूंक तुजें उतार आयकूंक आनी हे वरवीं हांवें म्हजे भितरच आसो संतोश जाणा जावंक उजवाड आनी प्रेरण दी मोगाच्या भावन भयणीनो आमच्या जिवितांतले हर एक घडी हर एक वेळ हर एक मेट आमी सोम्याक समर्पया या वखदां सोम्या आमकां आयकता सोम्या आमकां खंडीत जावन आयकता आमची बोबाट तो आयकता आमचे विनवणी तो आयकता आमचे अर्गां वगलाप तो आयकता आज संपूर्णपणे ताका समर्पूंक आमी प्रयत्न करया आमचें जिवीत ताचें देणें म्हणून वळखून घेवया तोच आमकां आदार दिता तोच आमकां बळ दिता तोच आमकां समाधान दिता आज ह्या वखदां आमचें जिवीतच ताचें देणें आनी ताकाच आमी आमचें जिवीत समर्पण दिवया देवा सर्गीच्या सरपडून तुका
जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्रज्ञा तुझगीच्या सर्पण तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये त्रिएक देवा दोन सर्गीच्या आतोबार्या सर्पण तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Argando com a sumia Jesus. 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 Oglapto 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 com a sumia Jesus. Wandando 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 com a sumia Jesus. Mahimado 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 com a sumia Jesus. Pranam tu 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 com a sumia Jesus. Stuti 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 tu com a sumia Jesus. Vaibhav 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 tu com a sumia Jesus. Gaitan 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 tu com a sumia Jesus. Harsitan 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 tu com a sumia Jesus. Navartan tu com a sumia Jesus. Navartan tu com a sumia Jesus. Navartan tu com a sumia Jesus. Wakani 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 tu com a sumia Jesus. Ullastan 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 tu com a sumia Jesus. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानो बहिणीनो सोमेन आमच्या जिवितांत जायते बरेपण केलां आयचो दीस आमच्या जिवितांत फोव केला बरी भलायकी ताणें आमकां फोव केला कुटुंबांत एकवट ताणें आमकां फोव केला शांत समाधानाचें जिवीत ताणें आमकां दिलां
बरो वावर आमकां फोव केला. सदांचें खाण जेवण आमकां फोव केला. बरो हावो आमकां फोव केला. जिवितांत जायते आसर्य ताणें आमच्या जिवितांत केल्यात. आज ताच्या नांवाक अर्घां दिवची गरज. जे कितें आमच्या जिवितांत जालां तर तें आमचे मागणे न्ही, पगार ताची कृपा, ताची देणी. आज तो आमचे मदेगांत आसा. ताचे थंय आमकां रावोंक आनी ताका होगलाप दिवंक आमी फावो न्हय तरी आज ताका अर्घां दिवया. ताचें जिवीत आमचें जिवीत जावंक ताणें शिकयल्ले प्रमाणे आमी सदांच जियोंक आमी प्रयत्न करया. जेजूक अर्घां आनी होगलाप जावन तुमची जबाब. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं नीज देव आनी नीज मनीस जालाय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं बापाचो एकलोच जनीत पूत देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं देवातावन देव उजवाडांत उजवाड देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं आमच्या जिविताचो उजवाड वाट आसत आनी जिवीत देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं बकऱ्यांच्या गोट्यांचे दार आनी बरो गवळी देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं दाखवला आनी आमी तुजे फांटे देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तुजे वरवीं आमचे कृपे शिवर तूं वत्ताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं पवे सभेचो मस्तक देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्या सोम्यांचेस. जेजू तूं रायांचो राय आनी धनयांचो धनी देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं सदां काल आज आनी सदां काल आमचे थंय जियेताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दिताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं आमच्या पासून बापा लागीं निरंतरी विनंती आनी श्रेष्ठ या जगणे मध्यस्थ जालाय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं अद्भुत बोधक आनी शांतीकोर आनी बळवंत देव देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्या सोम्यांचेस. जेजू तूं पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं हर एक साक्रामेंतांत आमकां तूं मेळटाय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजूच्या नांवे आमी दोग वा तेग मागल्यार थंयच तूं आसाय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू तूं पवित्र सभेच्या मणियारा मारिफात आमच्या थंय वावरताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू आमचे मनसुबी करून वैभवान परतून येताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजूच्या बोंगेवंत मरयेक आमी मोगाळ मायकन आमकां दिलाय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू आपोस्तलांचे पांय धरून सेवा करचे शेगूण आमकां दिलाय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्या सोम्यांचेस. जेजूच्या महिमेवंत नांवाच्या बळान देव सरा पाडव करताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्या सोम्यांचेस. जेजूच्या पवित्र कुर्साच्या बळान आमचे कश्ट निवारण तूं आदार दिताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू आमची पातकां धुवन काडताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत सदांच अजाप करताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत आमकां समाधान दिताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू आमच्या कुडीक मतीक आनी तशेंच जिवितांत बळबलायकी लाभयताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत जणवाय दिताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. फावो तो हावो फावो तो शेगूण फावो तें जिवीत आमकां दिताय देखून अर्गाने ओगलाप तुका सोम्यांचेस. मोगाच्या भावना भयणीनो सोम्यान जायते बरेपण केलां. सोम्या विणे आमचें जिवीत रितें जर ताचे ते पातयेणी दवरून आमी मागता तर ताका अर्गां होगलाम दिता तर खंडीत जावन ताच्या कृपेक ताच्या बेसावांक आमी फावो. आज जिवितांतलें सर्व बरेपण आमी वळखून घेवया. सोम्याक अर्गां दिवया आनी कवया स्तोत्रा देवा. स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा ईशु देवा
ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೆಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೆಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 और काल का सुम्यांजे जो हकलात का सुम्यांजे जो स्तुति का सुम्यांजे जो आराधना का सुम्यांजे जो आनंद का सुम्यांजे जो नामस्तान का सुम्यांजे जो हालेलुया 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 मगाच्या भावना बहिणीनो सम्याक होगलाप दिचे तर सम्यत हांव समका बळ लाभता जिवितांत जायते पटी सलवणी वेतात जायते पटी आमी अस्कत जावन आसा कितें उसारता कितें करता
आमी नेणान सताव पूण केदाळा सोम्यातय एकवटाव सोम्यातय आमी बाबार्तू सारताव तो आपल्या मजतदाराक आमचे थंय दिता आपल्या सक्तेक आमचे थंय वळाशें करता नेणा आसलो नेणतो आसलो म्हाका बळान भरता सक्तेन भरता जिवीत बऱ्यान सरूंक तो आमकां आदार दिता आज हो वेळ सोमी आमच्या संगाताय तेच परी करूंक आशेता जो देवांच्या बियान कश्ट नासल्या त्या शिसांक सोम्यान आपल्या पवित्र आत्म्याक दिलो पवित्र आत्मो तांचे मदें येतच शिस तैरान भरतात जें कितें बें आसलें जें कितें काम आसलें जें कितें अस्कत काय आसलें सर संगत्यो ती विसरून पडटात आनी दैरान सोम्याच्या पांया तळाक सोम्याचें मिसांव परकट करूंक शकतात आज काल तें बळें जाल्लें सादें आमी देवाची परसां त्याच रितीन बियान आसाव त्याच रितीन आमी कश्टान आसाव आज सोम्या थंय आराधन करूंक सोम्या थंय बाबार्तान मागोवंक बाबार्थ घट करूंक तीर करूंक आज पवित्र आत्म्याचो मजत आमकां गरज आसा रावनो पवित्र आत्म्याचे मजत मागोन पवित्र आत्माना वरवा म्हणलें गीत कव्या ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ನೀ ಕರುಣಿಸುವೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ये पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये ये पवित्र आत्म्या जेजूच्या पवित्र आत्म्या आमचे वयर देवून ये बळ दी गटाय दी कुटुंबांत शांती प्रसारूंक समाधान प्रसारूंक आमकां बळ दी आमची मोत उजवाडाय उजवाडांत आमचे जिवीत सरूंक आमकां आदार दी तुजे नांवान जें कितें आमी मागता तर आमकां लाभाशें करूंक आमकां धैर्य दी बळ दी मागणें करता आसतना तीर भावार्थान मागणें करूंक आमकां आदार दी वावर करता आसतना उरपेन वावरूंक आमकां आदार दी तुज्या कृपेन जें कितें आमी खंयचीय मागणी करता खंयचीय विनवणी करता तर जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या नांवान देवा बापाच्या नांवान आमकां लाभोंक तूं आमकां आदार दी
आज कलते बळे जावन आसल्या आमकां समेस्तांक सक्तेन बर बळान बर तुज्या कृपेन बर आनी ह्या वरवीं आमी समेस्त सक्तेवन जावंक जेजूचें नांव बळान प्रगट करूंक आज आदार मागता पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये मोगाच्या भावना भयणीनो एक घडीवर बसया आनी आमकांच सोम्याक समर्पण दिवया पवित्र आत्म्या म्हज्या देवा पवित्र आत्म्या म्हज्या आत्मेच्या आत्म्या हांव तुका आराधन करता हांव तुका उगळसिता हांव लालयता हांव आशेता आनी शरणाक जाता तूं म्हाका शिकय जणवाय दी बळ दी कृपा दी बेसांवां दी आनी म्हज्या सलवणेंत म्हाका तूं बुसय म्हाका जैते सर म्हज्या अस्कतकायेंत म्हाका बळ दी सर म्हज्या पडण्यांनी म्हाका उठय हर एक म्हजें पडणें हर एक म्हजी सलवणी जेजूच्या पांयां तळां हांवें सरपडच्या केल्लें देवाचें येवजन म्हणून हांवें समजशें कर म्हज्या पातकी सायबाचेर कुडीच्या वडण्याचेर मोतीच्या चिंताचेर काळजाच्या अत्रेगाचेर कुडीच्या बळाचेर म्हज्या आत्मेचेर म्हाका नियंत्रण दी म्हाका दुखयल्या बगसूंक तांचे पासत मागूंक तांचो मोग करूंक म्हाका बळ दी कृपा दी सोम्याची सुद्वारी पापा लागीं वेची वाट उक्ती कर देवा पुता समजोंक ताका मानवंक ताचो मोग करूंक ताका अर्गां होगळाप दिवंक लागशिल्ल्यान तसो पाटलाव करूंक तूं म्हाका शिकय देवा पवित्र आत्म्या तूं ईश्वरानी जिवता तर तूं सोम्या जेजूचें पवित्र सभेचो आत्मो आज आमी तुका आमचें समर्पण नव्यान करता आनी आमकांच तुका उपसून दिता आमच्या पवित्र स्नानांत आनी क्रिस्मतान तूं आमचे थंय जियेताय आनी आमकांच तूं तुका भेटयता हे पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या जिवाचो जीव आनी म्हज्या पातकांचें बगसाणें तुंच पातकांची बदकां बगसूंची काकुळत देखूनच मैमेवन सोम्यान पास्कांच्या दिसा पवित्र सभेचेर आपलो स्वासवण दिलो त्याच परी आज आमकांय पवित्र कर आमकांय गटायन बर आमकांय बळान बर मोगाच्या भावना भयणीनो आमच्या जिवितांत सोम्यान खंडीसान पवित्र आत्म्या दिला ताचे संगे मेळोवन उर्बेन वावरूंक आमी आदार मागया बेसांवां मागया कृपा मागया मोगाच्या भावना भयणीनो सोम्याचें उतर आमकां सदांच आमचे मतीक उजवाड हाडचें आमचें जिवीत कृपेन भरचें आज ताच्या उतराक काल जावन ताच्या उतरा परी जियोंक आदार मागया उबे रावन देवाचें उतर आयकुया सांत पावलान रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप तर आमी कितें म्हणचें देवाची कृपा दराळ सोडून दी म्हणून आमी पातकांतच जियोन रावचें नजो बिलकुल नजो जर आमी पातकांक मेल्याव तें खरें तर आमी पातकांत जियोवचें कशें क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आनी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हे तुमी नेणात तशें आसता बापाच्या महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवान तुटयलो तेच परी
आमी नव्यान जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवेस्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सवेनी केपिल्यात आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात कित्याक तो मेलो तशें ताचें सवें एक जावन आमी मरोन जाल्यार ताच्या जिवनपणांत आमी भागीदार जातल्या देवाचें उतर हें देवाची वडणूकार हे कडेन बरोबर बसया ह्या उतरांचेर मोठवो नियाळ करया मोगाच्या भावना भयणीनो पवित्र स्नान घेवन आमी पवित्र स्नानांत आमी जिवन आसा पवित्र स्नान आमकां क्रिस्ता संगी एक व्हरता क्रिस्ता थंय आमी जिवन आसा म्हणलें आमकां दाखोवन दिता आज क्रिस्ता सोबें आमी मरोंक आसा क्रिस्ता सोबें आमी जिवंत जावंक आसा पवित्र स्नान घेतले वरवीं देव आमची पातकां बक्षिता म्हूण आमी पात येता पूण पवित्र स्नानस आमकां पातकां करूंक हातेर जावन आसो बगार पातकी सैम सांडून बरें जिवीत जियोनचें आमकां हातेर जावंक आमी मागूंक आसा केदाळा पवित्र स्नान आमी घेता ते दाळा देवाची कृपा आनी जबाबदारी आमचे थंय येता आमचे थंय सरता आज देव आमकां समेस्तांक बक्षिता आमकां समेस्तांक एक वटयता आमकां समेस्तांक घट करता आनी ह्या द्वारे पवित्र स्नानांत आमी मरना बगार पवित्र स्नानांत आमकां जियोंक आमकां आदार मेळटा पवित्र स्नान आमकां हे कुशीन मरण आनी हे कुशीन जिवनपण पवित्र स्नानांत आमचें आदलें पातकी सैंब मरता आमी खंडीत जावन त्या सैंबा संगीत मरता पूण क्रिस्ता सोबें एक वडल्यान क्रिस्ता संगी आमी पुनर्जिवन जाता क्रिस्ता संगी परतून आमी उठोवंक शकता चलते जिवितांत पळया जायते फावटी आमी वेव्हार करता आसतना आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना आमी सलवता आमकां सकल करूंक आमकां कश्ट मारतात जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायतो वेव्हार करता आसतना आमी सलवल्या वेव्हार करूंक जायना म्हणलें आमी वळखूंक घेवंक आमी फाटीं सरता पूण आमची सुकी आमी लिपोवन दवरून वेव्हार परतून चलोवंक आमी प्रयत्न करता तरी देवाचे कृपेन जायते फावटी आमी बरें जाता जायते फावटी तो वेव्हार सांडून दुसऱ्याच वेव्हाराक आमी हात घालता कुटुंबांत पळया कुटुंबाच्या जिवितांत आमी एकामेका कालसांक कोणूच चलवंक कोणूच फुडें सरना म्हजेंच उतर म्हजोच स्वार्थ म्हजेंच व्हडपण म्हजेंच मुखेलपण अशे विविध रितींनी आमी आमकांच वयर धरूंक पळयता पूण केदाळ काल जाता वय हांवें सूख आदारलां वय म्हजें हांव सूख जालां बक्षणें दी आनी बक्षणें मागोवंक आनी बक्षणें दिवंक आमी कश्टाता आज पवित्र स्नाना मारिफात खंडीत जावन आज आमकांच कालतें करूंक आसा आमकांच आमी मरून क्रिस्त संगी पुनर्जिवनपणान नव्या उजवाडान आमी जियोंक आसा तर आमचें जिवीत सोम्याचें देणें सोम्याचें कृपेचें येणें म्हणून आज आमी समजून घेवंक फुडें सरूंक आसा मोगाच्या भावना भयणीनो क्रिस्तांवपण आमकां नव्या जिविता सरशी व्हरता क्रिस्तांवपण आमचें जिवीत नव्यान जियोंक आमकां आदार दिता आमी चलवल्या खरें अस्गत खरें समजता आमचें थंय बळ ना खंडीत जावन समजता आज सोम्या थंय पातयेंनी दवरला तर सोम्या थंय तूं जियेताय तर तूं केदींच चलवनाय केदींच मरनाय केदींच तुजें थंय अस्गत काय ना कित्याक सोमीस आपणाचो कांद तुज्या कश्टांत तुज्या संकश्टांत तो दिता सोमी तुजे संगी समकता सोमी आपणाचें जिवीत तुजे थंय जियोंक तो प्रयत्न करता मोगाच्या भावना भयणीनो आज क्रिस्तांवपणाक आमी साक्ष दिवंक आसा
क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले वरवीं क्रिस्तचे मिसांव बळान आमी प्रगट करूंक आसा. आज क्रिस्त आपणाचो मजतदार पवित्र आत्म्याक आमचे थंय दिता. आमकां सुमेस्तांक आमच्या अस्कतकायेतान उखलून धरता आनी आमी सुमेस्तां माया मोगाची हातेरां जावन जियोंक तो आदार दिता. आज आमच्या कुटुंबांत आमी उजवाड जावंक सोम्याचो आदार मागया. आमच्या कुटुंबांत गट धैर्य जावंक आमी प्रयत्न करया. सोमी आपल्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, गटाय दिता आनी तुंस कुटुंबाचो उजवाड जावन जियोंक तो आदार दिता. तर कालतेपणान ताच्या पवित्र स्नानांत आमी वांटेली जावन आमकांच कालते करया आनी क्रिस्ता संगी बळान जियोंक आमी आदार मागया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, क्रिस्ताचें उतर आमकां केदींच सांडून घालना. क्रिस्ताचें उतर आमकां सदांच आमकां धैर्य दिता, बळ दिता. मोटव्यान आमचें जिवीत नियाळ करया. खंयसर हांव कालतो जावना, खंयसर सोम्या थंय हांव जियोना, खंयसर म्हज्या जिवितांत क्रिस्ताची मौल्यां म्हज्या जिवितांत नात. आज क्रिस्ता मुखार आसाय, क्रिस्ता संगी तूं आसाय, क्रिस्ता संगी जियोंक तूं हांगासर आयलाय. आज तुजें सर्व स्वार्थ मसूर जें कितें वडपण आसा, मुखेलपण आसा, सर सोम्याक समर्पण दी आनी कालतेपणान कुटुंबांत जियोंक, कालतेपणान समाजांत जियोंक, कालतेपणान सोम्याची सेवा करूंक तूं फुडें सर. तर आमचें जिवीत खंयसर अस्कतकायेन मरलां म्हणलें आमी समजून घेवया, नियाळ करया आनी सोम्या संगी आमी बळान जियोंक आदार मागया. देवाचें उतर नियाळ करन आतां आमी गावया माताड देवा. ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. 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 ನೀನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಮಾರ್ಗ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ನೀನೇ ಶಾಂತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಕಾಂತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನೀನೇ ಪ್ರೀತಿ
ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. मोगाच्या भावन बहिणीनो, आज आमी सुम्या मुखार आसा. जायते विनवणी घेवन हांगासर आमी आयल्या. कुटुंबांतले समाजांतले आमचे एकसुरे जिवितांतले जायते विनवण्यो आसात. जायते रितीन आमी समर्पूंक हांगासर आयल्या. आतां हो वेळ सुम्याक आमी समर्पूंचे, आमचे जिवीत ताका समर्पण दिवचें. जायत्यो विनवण्यो ताच्या पांयां तळ दवरच्यो. जायते रितीचे अस्कत काय ताका आमी समर्पण दिवचें. जायते मागणी आमचे थंय आसात. जायते रितीन विनवण्यो आमच्या कालते जिवितांत आसात. आज सोमी आमचे मागणे आयकता. सोम्याक समर्पण दिवया. आमचे कुटुंब समर्पण दिवया. कुटुंबांत आसलेल्या हर एक संद्याक समर्पण दिवया. पती पतीन आप माय भाऊ भयणी भुरगीं समेज तांकां समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांत आसलें जायतो वावर सोम्याक समर्पण दिवया. युवा जाणांचो फुडार सोम्याक समर्पण दिवया. सभा रितींनी युवा जाणांनी आपणाचें शिकप शिकोवन फुडार सोदून काम सोदून विविध जाग्यांनी कश्टून आसात. तांचे पासत मागया. आमची मालकाणी उतार प्रायेन पिडे शिडे वरवीं कश्टून आसात. आज तांचे खातीर मागया. पती पतीन आपणाचे कुटुंबाचे बरें जिवीत जियोवचे खातीर विविध रितींनी वावर करनासात. तांचे खातीर मागया. तरणाटे भुरगीं जणवाय जोडूंक इस्कॉलाक कॉलेजी केल्यात. तांची मोतूस वाडोवंक क्रिस्ताची मौल्य तांच्या जिवितांत रुपीत करूंक पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन जणवाय आपणूंक आमी आदार मागया. तरणाटे युवा जोडी बरो बेस विंसूंक देवाच्या आपोवण्या काल जावन जियोंक बरो तरणाटो जावंक बरी तरणाटी जावन बरो यासाक जावन बरे धर्मीक जावन जियोंक सोम्याचो आदार आमी मागया. विविध रितींनी आमी वावर करनासा. कृषी आनी हेर रितीचे वेव्हार आमी करनासा. सर्व रितीचे मागणे आनी थंयसर आसचे कश्ट संकश्ट आमी सोम्यांच्या पांयां तळे दवरया. सभा लोक परगांवांत वावरून आसा. परगांवांत झुजाचें वातावरण आसा. सभारान तांचें काम होगडोवन घेवन आसात. आज त्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. बरो वावर करूंक आनी तांचें काम तांकां जगतो प्रतिफळ दिवंक आमी आदार सोम्यातावन मागून घेवया. सभारा आमची भावंडां विविध रितीच्या मारेकार पिडेक लागून कश्टून आसात. सोम्या थंय बरवस दवरन सोम्या तूंच वयज तूंच आमकां गूण करूंक शकताय म्हणलें. आज उतरां बसोवन आज तुजे लागीं मागून आसा सोम्या. तांची सर मागणी आमी तुज्या पांयां तळ दवरता. कुटुंबांत विविध रितींनी संकश्ट आसात. एक वा आनी एक उतराक लागून विविध रितींनी झगडीं जाल्यात. सभारांक विविध रितीचे तकलेंत इराराय आसा.
कष्ट आसात चिंतना आसात चिंताप आसा हे सगळें तुज्या पांयां तळें दवरता मोतीक शांत समाधान मेळचे खातीर बरें जिवीत आपणोवचे खातीर तुजी ससाय मागता हांव सोम्या. विविध रितीचे विनवणे आमच्या जिवितांत आसात. न्याय नीती खातीर झुजोन आसात. जाग्या खातीर झुजोन आसात. वावरांत जगतो प्रतिफळ मेळनासतना निर्फळ जावन जियोन आसात. सोम्या आज आमची भावनांची सर प्रार्थना तुज्या पांयां तळें दवरता. विविध रितींनी पिडेनी कश्टांच्या मारेकार पिडेन वळवळच्या आमच्या भाव भयणींची मागणें आज तुज्या पांयां तळें आमी दवरता. आज तूंच आमचो सोडवणदार. तूंच आमकां गूण करूंक शकताय. तूंच आमकां संकश्ट तावन पयस करूंक आमकां आदार दिताय. तूंच आमकां मोतीक समाधान दिताय. कुटुंबांत समाधान दिताय. समाजांत समाधान दिताय. समाजांत बरें मुखेले उपजोवंक तूं आदार दिताय. आज आमच्या जिवितांत आमची मोतूच वाडोवंक आदार दी. काळोखाच्या अंतकारांत हांव निवान उजवाडा सशी सोमकोंक तूं आमकां आदार दी. आमची सर प्रार्थना सोम्याच्या पांयां तळें दवरया. सोमी आमचे मागणे खंडीत जावन आयकता. सोमी आमकां खंडीत जावन आदार दिता. ताचे तें बरवस दवरनो सगळ्योच चीजो समर्पिता म्हणलें गीत कालतेपणान सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सगळो जेसू समर्पिता कुशीक हांव ओपसिता. सदांच मोग ताचे पातयेव ताचेर थंय हांव जियेता. सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सोडवणदारा हांव समर्पिता. सोमेती पातयेणी दवरनो समर्पण दिवया. सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सोडवणदारा हांव समर्पिता. सगळोच जेसू समर्पिता ताच्या पांयां सर पडटा. लौकीक कुशाय सांडटा आमगे सोम्या आकारा. सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सोडवणदारा हांव समर्पिता. सर्व दिता सर्व दिता सगळोच म्हाका सोडवणदारा हांव समर्पिता. मोगाच्या भावन भयणीनो सोमी खंडीत जावन आमची मागणी आमचे अर्गां होगळाप आपणा थंय घेता.
आमची मागणी तो आयकता कलतेपणान सोम्या ते तीर बावर दवरया त्याच बावरतां जियोंक प्रयत्न करया आनी निमाणे साक्रामेंताचे गीत गावया. Etia voda sacramenta săștanămat curuia urmilia tia rupa podla novio criticadaria sălbon vecea ăscătvișvia Bavatace horia Sășen baba Tășen puda Vălasani sutiza Podbi maima săsna săsna E ca țalea ărsita Duca dotaincha spirita Samazami navarta. Amen. प्रार्थूया. येसुम्या जेजू ख्रिस्ता या विचे साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सरपणाचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगेन सारको तुझ्या कुडीच्या नेव रक्ताच्या पवित्र मिस्तिराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो चेत निराश करताय ससनाच्या ससना. Amen. तुझे ऐकून काशेता सोम्या तुका घेऊ कावला लेता विधी ससी तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटा नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या रडकर म्हाका नमा सोम्या नमा तुका जेवणा तुझ्या रडकर म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी भुरग्यानो आज आमी इग्नेशियस लायोला हाचें परब आमी आचरण करता. वो जेजुईट मेळाचो पात्रोनो आनी तशेंच क्रिस्ताक काल चल्लो क्रिस्ताच्या उतराक प्रेरण जावन हेर सांत कशे जाल्यात तशेंच आपुणूय एक सांत जायचें म्हणलें बरवशान भरलो एक
प्रतिभावंत एक सांतवो रेतिरेंचो आध्यात्मीक जिविताचो पात्रण म्हणून हाका आपयतात. हाचे थंय आसले क्रिस्ताची ती उतरां मौल्यां आपल्या जिवितांत घेवन व्हरतो मेळ ताणें घडलो. आज आमकां तुमकां समेस्तांक आपणे आसा एक भाग्यवंतचे जिणी जियोंक. जर ते भाग्यवंत जाल्या तर आज आमी भाग्यवंत जावंक शकता. सांजो हांव पावलो दुसरो कालतेकायेन आपलें जिवीत जियोन आज एक भाग्यवंत सांज जाला. ताच्या बरेत ताच्या विनवणेन आमी भाग्यवंतची जिवीणी जियोन एक वर्तो सांज जावंक जाय जाल्यार करपा ह्या आमी सगळ्यार आमी मागून घेवया. म्हज्या बाबाण्या पवी रितींत फोव ते प्रेवंट घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सकट सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो सगळें हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बवड अपराध ह्या पासून भगवंतान संवाद मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. प्रार्थूया. सरपदवेदरा ससनाच्या देवा सडवणीच्या कामांत जेजो बलक्षिलो बगेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक वर्तो मान सोडूंक तुवें भगवंतीना साग सगळे सक्तीन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनांत दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारांत बरें झुजोंक आनी सरकार ताच्या संगता जय तसो मुकुट सोडूंक आमकां फावक. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपण जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोशुआच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकीमाच्या राजवटकाच्या आरंभाक जेरेमियाक सर्वेस्पराचें हें उतार पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यान ती सगळीं उतरां सांग. पूण उतार सुकयनाका. एकादा वेळा ती आयकतली आनी हर एकलो आपलो खोटी साल सणटलो. अशें घडत जाल्यार ताच्या खोट्या करण्याक लागून ताचेर हांवें धाडूंक चिंतिल्लीं ती विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांवें तुमकां दिलां ह्या धर्मशास्त्राच्या प्रमाणें तुमी चलना जशें जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवकां प्रवादांच्या उतरांक कान दिना जशें जाल्यार पूण तुमी तांकां
कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिरान करतलो आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक शिराप जावं करतलो. सरेस्परच्या मंदिरान जेरमिया ही उतरां उलयत आसतना याजकांनी, प्रवाद्यांनी आनी सगळे परजेन ती आयकली. जेरेमियान सगळे परजेक सरेस्परान ताका सांगून लायलेलें तें सांगून जाताच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तुवें मरूंक जाय. हें मंदीर शिलो भशेन जातलें आनी हें शहर निर्जन जातलें. अशें तुवें सरेस्परच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलें? आनी सगळे परजेन सरेस्परच्या मंदिरान जेरमियाक वेळो गेलो. देवाचें उतार हें. म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावन म्हज्या बावळांची सकत पावना. हांवें कांय व्हरूंक ना तेंदी मोळ्यार कैंता हांवें दिवचें. तुझ्या अगणित मोगान तुजे पासून देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासून ही लज हांव भोगता. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. म्हज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका किंतल्याचो केपडायो म्हजेर पडत आसा. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस्परा. तुज्या गणित मोगान आयक म्हाका. देवा विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तुज्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. तुझ्या अगणित मोगान म्हाका आयक देवा. हालेलुया गावया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नांवान सगळी घुसाया. हालेलुया गावया सौम्या करसिया. ताच्या पवित्र नांवान सगळी घुसाया. सौम्या सुस सासनाक बाळटा.
शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी कोबा. हल्लेलुया गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी घुसरया. हल्लेलुया गाऊया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी घुसरया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या माय शहराक फाटी आयलो. थंय तांच्या सिनगोगांत ताणें दिल्ली शिकोण आयकून वेंचमेचलो लोक म्हणटलो, खंय तावन हाका ही जण वयांनी आश्चर्य करची ही पदवी. वो सुताराचो पूत न्हय. मोरे म्हणटात ती हाची आवय न्हय. आनी जाकोब, जोजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सकड आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हें सकड खंयचें आयलें अशें ताका ताणें नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्यांक खंय जाल्यार सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी काश्य कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भवत्नातलो देखून तांच्या मदें ताणें चड आसार्यां केली नात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, सत उलयलें जाल्यार कोण आयकतात? सताक मोल कोण दिता? जर तुमच्या घरांनीच तुमी पळयल्यार तर कितें सत आसा तें उलोवन सांगल्यार आयकल्लीं तें नाकारतात. तशें न्हय, अशें न्हय म्हणून जायतो थंयसर वाद विवाद चलयतात. प्रस्तुत काळांत आमच्या राष्ट्रांत जाल्ले घडीती आमी जाणाव. खंयचे सत, खंयचे फोट आनी विविध रितीचे तर्क जावचे आमी पळयता. आमच्या कुटुंबांनी तशेंच एक स्त्री येता आनी म्हणटा, फादर म्हजीं उतरां म्हजी कुटुंबां आयकनात. म्हजी कुटुंबाची मनशां फातयेनात. आयच्या सर वाचपांनी अशेंच कित्याक आयकनात म्हणून आज हांगासर स्पश्ट रितीन देवाचें उतर सांगता. कितलें सत उलयल्यारय तें मानून घेनात. कित्याक म्हणून तें आज ह्या वाचपांनी आमकां समजणी मेळटा. आयचें पयलें वचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप आनी त्या वचपांत देवान नेणटो तो तरणाटो जेरेमियाक वेंचले वेळार तो म्हणटा, हांव तुजें उतर सांगूंक फावो न्हय. हांव तुवें सांगलें बरें सांगून थंयसर त्या लोकांत हांव निश्ठुरपण घेवंक हांव फावो न्हय. आनी तुज्या उतरांक काल जावंक हांव फावो न्हय म्हणून थंयसर म्हणल्या वेळार देवूच ताचे थंय येता आनी देव ताका थंयसर तुज्या मिसावांत परगट करूंक सकत बळ हांव दिता म्हणटा. आनी तोच देव त्या जेरेमिया प्रवादी संगी रावन थंयसर ताचें परगट करचें, तांचें जिवीत सारकें करचें आमी पळयता. आयचे ह्या वाचपांत आमी पळोवंक गेल्यार त्याच समाजांत आसलो ताचोच मोगाचो लोक थंयसर ताणें सांगली उतरां मानून घेना. देवाचे उतार ह्या संवसारीक सतानितीचे जाल्ल्यान थंयसर आसलो लोक ते मानून घेना. आनी जेरेमिया प्रवादेकच दुर्साता. आनी ह्या वरवीं थंयसर तो दुस्मनकाय घेता आपल्याच्याच लोकांत हांव. आज सद्या संवसारांत जियेत आसतना सत उलयल्यार कोणूच पातयेना. सताक मोल ना. तरी
जिखता सत मात्र. आयच्या शुभवार्तेंत आमी पळोवंक गेल्यार जेजून जायते कडेन विविध रितीने मिसावां केल्यात. देवाचें राज प्रगट केल्लें, जायत्यांक थंयसर गूण केल्लें, जायते देंवसार थंयसर धांवडयल्लें, जायत्यांक काळोखांतावन उजवाडाक ताणें परतिल्लें. आज आपल्याच माय गांवांक थंयसर आयिल्ल्या वेळार पळयल्लो, आयकल्लो आनी तशेंच अनुभव केल्लो लोकूच म्हणटा वो आमचेच मदलो सादो न्हे, सुतारेचो पूत न्हे, मोरयेचो पूत न्हे, हाचे भाव भयण आमचे मदें आसात न्हे. थंयसर तांचे भावार्थाचे दोळे धांपतात आनी सादें आमी तुमी आसले बरी ताका सोम्याक पळयतात. आज आमी भावार्थान फुडें सरूंक आसा, भावार्थान सतानितीन आमी उलोवंक आसा. ते दाळा मात्र त्या उतरांक मोल आसा, तें उतर चिकता. आज सोमी आपणाच्याच लोकां मदें थंयसर आश्चर्य करूंक शकना, कित्याक ताचेर तांणी पातयेणी दवरनात. मोगाच्या भावन भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत जर सत उलयतना थंयसर त्या उतरांक मोल दिना तर आमी समाधानान जियोंक जावचें ना, आमचे जिवीत उजवाडांत जियोंक जावचें ना. आज सोम्याचें उतर आनी आमच्या पेलो भावा भयणीचें उतर उजवाड दिवचें म्हणलें आमी उडासां दवरूंक आसा. कितें सांगतात आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. सारकें आसा की वायट आसा की वा पुरकोन पळोवचें इल्लेशें मोटवी मोत आमच्या जिवितांत उडास दवरूंक आमी विसरचे नाका. आज इग्नेशियस लायोलाय थंयसर स्पेनांत जल्मत आसतना आपूण एक महान झुजारी जायचें म्हण ताणें चिंतलें. झुजोन थंयसर गाय जाल्ल्या वेळार ताका पवित्र पुस्तकाचो उजवाड थंयसर फांगता. बो मौल्य बरीत जिवीत आपणाचें जायचें म्हण थंयसर भोगता. जायते सांत भक्तां पळयत आसतना आपूण कित्याक एक सांत जावंक नजो म्हणलें चिंताप ताच्या जिवितांत भोगता. आज कालत्या काळजान जेरेमिया प्रवाद्या बरी, सोम्या बरी आनी तशेंच इग्नेशियस लायोला सांता बरी आमची जिविती जावंक आमी देवाचो आदार मागया. कृपेन बेसावान भरलें आमचें जिवीत सदांच उजवाडाचें आनी सणवायेचें जावंक जाय जाली कृपा देव आमकां दिवं दी म्हणून आमी सगळे आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणी म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापा मानत असले जावं दे म्हण मागात. तुमच्या तुमचें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक तुमचे नेके पै सभेच्या तवा सर्वेस्पर म्हणून घे. बापा बगेवन बो पवित्र देवा आमचे बापा, हे पवित्र बलिदान सगळे पवित्राचे जर करून तुवें आमकां दिलाय. भगेवन दिनसाच्या परबे दिसा हे आमी तुका समर्पिता
आणि ते मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय श्यामे कोरो फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा सर कळ्याने सर्वथय जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. इग्नेशियस लायोला तुझ्या भक्तांच्या माना ही परब संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेत तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उसवाडयता. ताच्या मग्नाच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजे स्तुती गायता. Pove, 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 दरबारांचो सर्वेस्पो सगांनी संवसार म्हणल्या तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता दादाचे. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यातडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कस्ट मरण सोंसोवपाच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका हातीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच बरीच्या वाण सतस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक करची हे रक पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशा पासो ते वारवतले. हे म्हज्या आवडा आसा करा. Bavarta so good purgatoria. तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडमणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फोव केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेसूची कुणरगस येवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि लिओ आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा, आणि सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदरण मेल्यान ते आमच्या बाबा बहिणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेदी बोंतनी जमो जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाच्या माय संगती भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुआं पाल दुसरो, भाग्यवंत इनास लोयला आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दयाकुनेचे वेदांत सुवस्त काय आमकां दी. सर्गेंच्या बागाने आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशनात रेखतले आमकां तुझे उदाका कोळतीन सर पातकांतले सोटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदुता म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवर तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकपटान सांबाळ. तुजे ताणे राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती. शेळीचे जेवण आपल्या मी सरसुबागी सोम्या तुवें म्हजे देवांचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे रगत तुमकां ससनाचे जिविता सांभाळ. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या राया, जेसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेसू म्हज्या देवा, जेसू म्हज्या देवा, मोजा सर्वा. खंयच
देवा तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उदक जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा थंयसर वचों सोदून बरी भलायकी जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा भगवंतीन आसाक तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थेचेर तुवें वतरल्या देण्या खातीर तुका आदीन वासूंक वो वाकडणे यत्न आमी तुका भेटयलो तांतू आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमे जोडचे खातीर वावरूंक आनी सरकार ससनाच्या ससनाक तुज्या महिमेचें कीर्तन गावूंक आमकां फावक या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. शिखर तू आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सर्वनेची महिमा शिकयली
사소고 지음 지비다 이나쿠자디리 월멜파 아기원수와 어두스랴 언디당 서rbuk tintuta Krisasar kya bora golya Heibikmo शिखय तू आमकां प्रार्थूया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत तुजो आमकां दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सातां दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाचें मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दयकन बसया मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर एक घडी बरें आमी अर्गां दिवया जायते उपकार भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्याच्या मजतीन सोम्यान आमकां केल्ले आसात ह्या सर्वांचो एक घडी बरें आमी उडास काडया आमकां मेळिल्ल्या सर बेसांवा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसा ताणें आमकां ह्या पवित्र जाग्याक ह्या पुणशेताक ताणें सुरक्षीत आन्न ताणें आमकां पावयला आमच्या पैना वेळार ताणें आमकां राखलां आमकां बरी भलायकी दिल्या मोतीचें समाधान दिलां कुटुंबां संतोश दिला आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवाजनांक बरो फुडार ताणें लाभाशें केलां आमचे कश्ट दुखांत ताणें आमकां तसो दैवीक संगात आमकां दिला आमच्या सनवळे वेळार ताणें आमकां धैर्य दिलां आमच्या जिवितांत काळोख येता आसतना आमच्या जिवितांत निराशा बघता आसतना आमच्या जिवितांत ताणें बरवसो उदेसो केला आमच्या जिवितांतलो काळोख पयस जावन ताणें आमच्या जिवितांत उजवाड दिला ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया साबार जाणांनी मागिल्ले उपकार हांगासर ताणें फावो केल्ले आसात मेळिल्ल्या उपकारा खातीर साबार जाणां अर्गां दितात पांय दूख गूण जाल्ल्या पासून अर्गां दितात तेगा जाणां युकेंत ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जाल्ल्या पासून अर्गां दितात दोगां जाणां बरें काम मेळिल्ल्या पासून अर्गां दितात तांकां आनी सांगात आमच्या कुटुंबांतल्या बाबा भयणीक जायते बेसावांनी ताणें भरलां आमी मागच्या की सडीत मापान ताणें आमकां फावो केला आमकां बरी भलायकी दिल्या आमकां येदोळ मुसळ ताणें जिवंत सांबाळला कालच्या दिसा राती न्हिदोंक गेल्ली आयच्या दिसा आनी एक नवो दीस पळोवचे बाग ताणें आमकां फावो केला कितलींशीं जाणां ती उठोवंक वचनात पूण आमकां आनी एक नवो दीस सोम्यान दिला हर एक घडये हर एक मेटा आनी तोच आमकां राखता सांबाळटा आमचें काळीज तें सदांच तें बडयता जाल्यार आमकां आमचें तें जिवीत आसा जीव आसा आनी तें सोमीस आमकां राखता काळीज बंद जालें जाल्यार आमी मरण पावता पूण हर एक दीस आमकां आमचेर ताणें स्वास फुंकला आमकां तसो राखता सांबाळटा ताणेंच आमकां जल्म हाडलें तसो आमकां दीस पडतें सांबाळटा आनी त्याच सोम्यान आमकां हांगासर आपोवन हाडला मेळिल्ल्या सर उपकारा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सोम्यान जेजू होगळाप तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू वाकणटा तुका सोम्यान जेजू हसयता तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 उबे रावया प्रार्थुया भोव काकुळदारा बापा भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण कशी सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरे भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोनच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या विनंती कर ये भाग्यवंत जुआं पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका वेसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमचे भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजे भक्तीका आमचे घालते मागणी घेवन तुजे मुखार सरपडटा क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमक कर तुजे भाग्यवंतशेनी आमच्या जिविता प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमचे देश उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत दायकन बसया आमच्यो आनी आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो ते सावा आमच्या पात्र भाग्यवंत जो आम्हाला दुसऱ्याच्या मजतीक आमी भेटोवन दिवया एकल्याचे मोशन प्रॉब्लेम गुण जावंक मागो विनंती केल्या दोगा जाणांची गोमटी दूख गुण जावंक माथ्यान जावचे वायब्रेशन रावंक दोगा जाणां पाट पेंकाड तकली दोळे दूख गुण जावंक चौगा जाणां बरी सैरीक मेळोंक एकल्या राती बरी न्हीद पडोंक एकल्या थाळ्या भितर जाल्लो फड तो गुण जावंक वाटेची समस्या पर्याय जावंक डिप्रेशन गुण जावंक दुबयत एकावंटंटाचें काम मेळोंक आमाल पियोने सोडोंक गव्हर्मेंट काम मेळोंक भुरग्यांनी वडिलां विदेय जावंक त्या जाणांचे पांयाची कोट दूख आनी फटाफट गुण जावंक हात दूख गुण जावंक एकल्याची दोळ्याची एलर्जी गुण जावंक एकल्याच्या बाळटेर बऱ्या रितीन जावंक एकल्या बरी भलायकी मेळोंक स्त्रीचे कुडीचे समस्या गुण जावंक शिरांनी उजो येवचें रावोंक दोगा कुटुंबांनी घरांत मोतीक समाधान मेळोंक दोवेशिबाक गुण जावंक एका कुटुंबाक ग्रीन कार्ड मेळोंक एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळोंक काम परमनंट जावंक भुरग्यांचो ताप गुण जावंक हे सबार ते सावा बरपेनीचे दिल्ले आसात आमी जायते इरादे ते सावा आमी घेवन आयल्या सबार जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारला आमचे खातीर मागा म्हणून मागोवंक विचारला आनी आमी जायत म्हणून तांकां बसावणी केल्या तांचो हर एकल्याचो उगडास आमी काडया आमच्यो वैयक्तीक गरजो मावनपणी भाग्यवंत जो हांव दुसऱ्याच्या मजतीक आमी भेटोवन दिवया हांगासर सबार पिडेस आसात नाना रितीची समस्या भोगतले हांगासर आसात सगळे तुमचे समस्ये भाग्यवंत जो पावल दुसऱ्याच्या मजतीन सोम्याक आमी भेटोवन दिवया सबार जाणांनी म्हज्या लागीं मागोवंक विचारलें आसा एकल्या बाबाक ब्रेन ट्युमर आसा म्हूण सांगलां ताचे पासत मागलां तो हांगासर आसा ताचे पासत हांव मागता तुमी मागात सबार जाणां कॅन्सर पिडा आसा तांणी मागोवंक विचारलें आसा सबार जाणांच्या कुटुंबांत समस्या आसात भुरग्यां खातीर मागोवन आसात दीस रात रडोवन तुमी मागोवन आसात बरो फुडार तांकां मेळत जाय बरी सैरीक तांणी मेळत जाय बऱ्या चलया लागीं ह्या चलया लागीं काजर जावन बरें कुटुंबाची जियेत जाय म्हणून सबार दिसांत तुमी दूख घडोवन मागती आसात सबार जाणां असले इरादे घेवन तुमी हांगासर आसात फातयेन तुमी मागा आमच्या जिवितांत साध्य म्हणलें की तेंच ना सबार जाणांच्या भुरग्यां खातीर मागून तुमी आसात बरो फुडार तांकां जाय बरें तांणी शिकत जाय तांची मोत तांची चंचल जावंक नजो शिकपाक तांणी गामान दवरीत जाय बऱ्या गुणा शेगुणांनी तांणी वाडत जाय म्हणून मागून तुमी हांगासर आयल्यात सबाराच्या जिवितांत तुमकां पिडा शिडा भोगता मतींत विराय भोगता एकसुरपण भोगता पिडा शिडा कुटुंबांत करंदाय कुटुंबांत एकामेकां मदें संबंद बरो ना सदांच झगडें उलोवणें मागणें करूंक सांगता मेळनात तसले सबार कुटुंबाचे सांदे हांगासर आसात सगळे तुमचे कश्ट बेजाराय खंत सगळे हांगासर भाग्यवंत जो हांव दुसऱ्याच्या मजतीक तुमी भेटोवन दियात
जरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 14 म्हळ्यार ते देवाचे उतार आमी म्हणया. म्हाका बरो कर, म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. व्हडल्यान म्हणया म्हाका बरो कर आनी म्हाका बरेंपण लाभतलें. म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. एकामेकाच्या गरजां खातीर आमी मागया. सबार पिडेस भाव भयणी आसात, नाना रिती समस्या आसात, जाग्याच्यो समस्या आसात, कुटुंबांत भावा भयणी मदल्यो समस्या आसात, कुटुंबांतल्या प्रायवंत आवय बापाच्यो समस्या आसात, भुरगीं सांगातानात परगांवांत आसात आनी परगांवांत आशिल्ल्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांची समस्या आसात. परगांवांत आसात पूण थंयसर कश्टांनी ते काम करून आसात. साबार जाणांचे काम वेता म्हणलें भिरांतीन आसात. थोड्यांनी मागोवंक सांगलें आसा आनी फकत एका म्हयन्याचें काम मात्र आसा आनी एक काम मेळोंक मागा फादर म्हणून मागल्लें आसा. तुमची हर एकल्याच्यो गरजो हांगासर भावार्थान पातयेन येवन बागेवन जुवांपाल दुसऱ्याच्या मजतीक तुमी भेटोवन दिवया. आनी परत तेंच उतार आमी म्हणया. तांकां बरें कर देवा आनी ती बरीं जातलीं. तांचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें, कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. तांकां बरें कर देवा आनी तांकां बरें जातलें. तांचें तारण कर आनी तांकां तारण मेळटलें, कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. Heal me, O Lord, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, O Lord, and I will be saved, for I worship you. उबे रावया. तूं आमकां पाव, येवकारिस्ताचो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेगी एक दीस मोरये माय आनी सर सदा भक्ता संगी सर्गींच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाखानूंक आमकां फावो जाव. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जाव, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी तूं संवसारांत जाव. नामान मुरिये कृपेन बरयल्लें समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. सोम्याच्या नावे आमचो आदार आणि रसला सर्गाणी संसार सर्वेस तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरेफात सर तरेच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्या तुवें मोवाळायन दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगेवन जुवांपाल दुसऱ्या आपल्या भगेवन चिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन बगोवंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले वेगनांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवें आसूं. भगेवन जुवांपाल दुसरेच्या नव्याच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवात हांव येता. तोच देव तुमकां सदां आपल्या आशिर्वाद दिवं. भगेवन जुवांपाल दुसरेच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटोव. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक आमकां गटाय मेळो म्हणून. आल्तारीचो मान
ताका फोवो चलो म्हणून सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरा ससनीक संतोष भोगो तुमी फावो आनी सर पदवेदा देवा आसो बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो. आमेन. दायकन बसया. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसांक सर येवन आराधन करून मिसाच्या बलिदाना वांटेली जावन आनी नव्या वेळार एकामेका खातीर मागोवंक व्हडा संख्यान हजर आसल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार बावडटा. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा हांगासर आराधन सोलन वर मिसाच्या बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मानादीक बाप विजय मोंतेरो तांचो तुमच्या समेस्त तर्फेन म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां सर बरें मागता. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा आयल्या सर भक्तीक हांव जेवण दिवंक आदार दिल्ल्याक आनी तशेंच फेस्त मेस दिल्ल्याक आतां आमी मानाच्यो वाती वितरण करतल्या. तुमचें नांव सांगता आसतना तुमी मुखार येवचें आनी मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयच्या दिसा आयल्या सर भक्तिकांक जेवण दिवंक आदार दिल्ली आसात जुली मोरास आनी कुटुंबाची लोड्स वाडो. देवादेन हेनरी मोरासाच्या उडासाक दुसऱ्या वर्साच्या उडासाक तांणी हें जेवण स्पॉन्सर केल्लें आसा. तशेंच फेस्त मीस दिल्लीं आसात कीत डिकुर्ना पेरमोदे, रोनाल्ड कुटिनो नित्या दारवाडो, स्विडल पिंटो सांत आंतन वाडो, जुली मोरस लोड्स वाडो, स्टेला डिसोजा सालोरिस पयलो वाडो, लॉरेन्स डिसोजा निकोटाम फातिमा दुसरो वाडो, अन्वित वेगस नित्यादर वाडो, विनीता रोड्रिगस सान थॉमस वाडो, विक्टोरिया नोरोन बाळोक जिजो वाडो, स्टेला डिसोजा सान जुजे वाडो, सिस्टर लॉरेन्शिया बेतनी, प्रदीप डेन्सिल पिंटो सान तेरेस वाडो, बिनॉय जोसेफ मंगळूर, सेलिन बास्टियन सान जुजे वाडो. मानाची वाती स्विकार केल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आनी मानाची वाती वितरण केल्या बाप विजय तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. थोडी गरजेच्यो कळोवन यो. हर एका बुधवारा हांगासर विनोवणेच्या मागण्या आसा सांजेर 5 ते 6 वरां पर्यंत. आमच्या गरजा खातीर आमी 9 वेळार मागता वय पूण इतर जायत्यो गरजो आमच्या आसतात. आमी सांगाता येवन सक्रामेंताचें आराधन करून सोम्या मुखार आमच्यो गरजो निरंतर दवरून थंयसर निरंतर मागचें. पूण सांजेचो एक बुधवारा दिसा सांजेचो 1 वर आमी सक्रामेंताच्या मुखार येवन आमी मागता. देखून तुमकां समजता मोगाचें आपोवन आसा. मस्त जाणां येतात जायते बरेपणाक आसा जाता. जायतीं अक्रिस्तांव भाव भयणी हांगासर येतात आनी तांकां जायतें बरेपण जाल्लें तांणी म्हज्या लागीं सांगिल्लें आसा. आमकां थोड्यांक कळीत आसूंक पुरो एकामेकाक सांगिल्लें जायतें बरेंपण आमकां मात्र न्हय अक्रिस्तांव भाव भयणी कितें जाल्लें आसा. तुमी व्हडा संख्येन येया. सांजेचो वेळ 9 कांय थोडे बटी येवंक जायनातले जाल्यार उरल्या कोणा येवंक जावना. सांजेचो वेळ भुरग्यां आयिल्ल्या उपरांत भुरग्यांक थोडे बटी खाण घेवन ह्या भुरग्यांक रजा आसता आसतना कुटुंबांतल्या भुरग्यांक ही वजना सांगाता घेवन सगळी कुटुंबाची सांगाता येया. एकामेका खातीर आमी मागया आनी खंडीत जावन जेजू आमकां कितेंच उणेंपण करचो ना. आमकां बेसावांनी भरतलो. हर एका दिसा बुधवारा सांजेर 5 ते 6 वरां पर्यंत. आयच्या दिसा हांगासर आराधन करता आसतना सक्रामेंताच्या मुखार 2 दिवे ಒಟ್ಟು 4 दिवे आसले ते तुमी पळयलें आनी 2 दिवे भितर आसात. ಒಟ್ಟು 6 दिवे नांव नाका म्हणून दान दिल्ल्या
एका दानीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या गरजां खातीर आमी सदांच ह्या सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मागता मोगाच्यानो आतां थोड्याच वेळान आमी सेवकाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया सगळे मेबे रावया प्रार्थुया सर्गीच्या आबो मोगाळ बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां हांगासर बागेवन जुवां पाल दुसऱ्याच्या पुणतळार हांगासर तुवें आपण हाडल्या पासत आनी सबार बेसांवांनी तुवें बरयल्या पासत आमचे जायते इरादे ते सावां तुवें जारयेक हाडल्या पासत आमी मागिल्लें तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी मागिल्ल्याच्या की सडीत तुवें आमकां बेसांवांनी बरयल्या पासत आमी तुका दिनवासता अर्गां दिता आयच्या दिसा आमी सेवकाच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल कशें येवकारीच्या बलिदाना वेळार आत्मीक खाण जेवण दिवन तुवें आमकां संतोश भरीत केलाय दादोशी केलाय तशेंच कुडीच्या पोशणाक उपकार तें खाण जेवण तूं आमकां दिताय त्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल मागतासतना आमच्या कुडीक गरजेची घटाय मतीचें समाधान तूं आमकां फावो कर हें जेवण दान दिल्ल्यांचेर जुले मोरास आनी कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर नातरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल देवादीन हेनरी मोरासाच्या उडासाक तांणी दिन दिवचें आनी प्रत्येक रितीन हेनरी मोरास आमच्या भावाक ताणें आशिल्लें सासणी जिवीत सर्गाराजांत भोगूंक ताका फावो कर आनी ताच्या मुखार सर्गींची सुबाम आशिर्वादां कुटुंबाच्या सगळ्या संद्यांचेर तूं दाराळ मापान वत आनी आमी ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियोंक गरजेची घटाय आनी आमच्या कुटुंबांत गरजेचें समाधान एकवट सदांच ह्या जेवणा मुखांत्र तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचें नांवें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आमी सेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो मोगाच्यानो 2 कावंटरां उपरांत थंयसर आसात जेवणाक येता आसतना आमचोरची गरज ना सावकास काण घेया कितलें जाय तितलें मात्र काण घेया सडीत काण घेवन पाड करनाकात उणें पडलें जाल्यार परत येवन तुमी काण घेवन दोशी मापान तुमी जेवेत आतां पवित्र तेलान मागच्याक तुमी पुरशावार येवचे Sognaso shanti sodo tamso Vagevo zuvam paudusro Dhimika kulti so bhakta to Vagevo zuvam paudamso Sognaso shanti sodo tamso Vagevo zuvam paudusro भक्त भाग्यवान सुवाम पावलमसो नमान नमान तुका नमान नमान तुका देवी भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमान नमान तुका भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवारा राजी संदन मुख सेवा तुझो परजर पाटलावधा दिसता सो तुम बळवो पोबे सपेसो राय कुबर भाग्यवो सुवाम पावल दुसरो
माझी संदन मग सेवा तुझो परझळ पाटलावदा क्रिस्ताचो तुंबळवो पोबेस बेस राय कुवर भाग्यवंत सुवा मानुसरो नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा ओंकार पुत्रा सोवे ओंकार मोर्या आशीर्वादी आमकां भगवंत सुवाम पावल दुसऱ्या बसून विनंती कर भगवंत कुस्ताचे कुरवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन